नमस्कार. दनपारच्यो खबरात अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. राष्ट्रपतीच्या 3 दीस गोंय भोंवडे उपरांत मुख्यमंत्री राती दिल्ली गेलो. सिव्हिल एव्हिएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांच्या बरोबर बसका जातली म्हूण सुत्रां सांगतात. सीएम फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमणाक मेळ्ळो. मुख्यमंत्र्याचे आत्र्या पैऱ्यान केंद्राकडे गाठी बेटी सुरूच. भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गोवा 3 दिसाच्या विजिटा मागीर काल सांची ती दिल्ली वचपाक भायर सरली. ती गेली उपरांत आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे दिल्ली वचपाकू तेही भायर सरले. सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे की सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया हे तेंच्या वांगडा मिटींग आसतली. ती मिटींग जाली की दुसरी मिटींग आसूं शकता. सुत्रा कडल्यान कळटा ती फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन आणि स्टेट फायनान्स मिनिस्टर हे तांकां मेळटले. हे दोन्ही मिटींग घेवन सांचे पर्यंत ते गोंया पर्यंत येवपाची शक्यता आसा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. पुराय भारतात पंचायत पावण्यार बाणस्तारीच्या सुरू केल्ल्या मार्केटा सारखे आनी खंयच मार्केट आसचें ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. नुस्तें मार्केटांत कोल्ड स्टोरेज आसपी गोंयांत हे खंय पयलें मार्केट. मार्केटाचे स्वतंत्र सिवेज सिस्टम उबारल्या म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. बाणस्तारी मार्केटाचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. वांगडा थळावो आमदार मंत्री आशिल्लो. हे मार्केट जे आसा पळय हे 8 दीस चलतले म्हणजे 365 डेज मार्केट चलतले. फक्त त्याचो बरो उपयोग कसो करपाक जाय आनी कशा बऱ्या पद्दतीन. कारण एकदा ह्या हॉलाक एसी घातली काय म्हाका दिसता सगळे आपले लग्न म्हणजे बर्थडे सगळे करपाक हांगा जाल्यार दिस इज अ सेंट्रली लोकेटेड आसा. केंद्रांतल्या ट्रायबल फंडांतल्यान आनी स्टेटीच्या फंडांतल्यान मेळून 18 कोटी रुपया आमी खर्च केल्या. कितले 18 कोटी. एखाद्या ग्रामपंचायतीचो मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाक 18 कोटी रुपया राज्य आनी केंद्र सरकार करता. ही खूप व्हड गजाल आसा. गोंयांतले सगळे मार्केट कॉम्प्लेक्स पळोवन सगळ्या मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या पेक्षा हो एडवान्स 2 स्टेप फुडें आसा. एक स्टेप न्ही. खंयच्या पुराय देशात ग्रामपंचायत लेवलाचेर असो बाजार पळोवपाकूच मेळचो ना. ह्या मार्केटात सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट आम्ही इन्स्टॉल केल्लो आसा. हांगा जितकी सगळे टॉयलेट्स आसा, कॅन्टीन आसा आनी सगळी सिवेज सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाक वयतली ती ट्रीट जातली. अशा पद्दतीची फॅसिलिटी दुसरे कडेन ना. आनी एडवान्स ताज्या फुडल्यान सांगता आमी कोल्ड स्टोरेज हाची स्पेशल फॅसिलिटीज ह्या प्लांटा कडेन. कोल्ड स्टोरेज म्हटल्या उपरांत फाल्यां सकाळी जर कोणी मेजर प्रमाणात भाजी हाडल्या आणि ती विकली वचूंक ना, ताका दवरूंक जाय परत परवा येवपाक जाय विकपाक. तेणी उरलेली भाजी कोल्ड स्टोरेजात घालून आनी घरा वचून ती दवरपाची फॅसिलिटीज आसता. त्या बाजार संकुलाचे पुनर्बांधणी उत्तम प्रकारे सगळ्या कार्य हांगा जावं ह्या पद्दतीची केल्ली आसा ती अभिनंदनीय आसा. ह्या खात्याचे मंत्री मुख्यमंत्री हांचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. म्हणजे तांकां देव बरें करूं म्हणटा की ताणें एक बरो स्टेप हो बाजार संकूल हें करपाक घेतलो. आमकां इतले प्रॉब्लेम फेस करचे पडटाले ते सांगपाक शकना. जे फार्मर हांगासर आपले वेपार घेवन येयला तांकां सगळ्यांक खबर आसा तेंच्यांनी हो प्रॉब्लेम सॉल्व प्रॉब्लेमाक फेस केल्लो आसा. पण आयज खूब उमेद जाता की आमच्या आमदार तशें गोंय राज्याचो कला आनी सांस्कृतीक मंत्री बाब गोविंद गावडे यांच्यांनी फुडाकार घेवन सुसज्ज असो बाणस्तारचो मार्केटचो कॉम्प्लेक्स आयज आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटा. बाणस्तारी एक्सिडेंटाचे केशींत परेश सावड्डेकाराक जामीन. परेश ताची बायल 3 भुरग्यांचो जबाब घेतला. परेशाक कस्टडीत दवरपाची गरज ना, क्रायम ब्रांचीच्या आदोगादान कोर्टाक सांगलें. परेशूच खंय गाडी चलयतालो. 7 दीस परेशान पुलीस स्टेशनांत हजेरी लावपाची. उपरांत आपयता तेन्ना येवचो. गोंया भायर वचपाचो ना. पासपोर्ट तपास एजन्सी कडेन. कोर्टान ऑर्डर पास केला आता. अजून ॲक्च्युअल कॉपी मेळूना. द कोर्ट हॅज सेड दॅट सिन्स सबस्टॅन्शियल इन्व्हेस्टिगेशन इज ओवर his further custody will not be required. We also said that we don't need his further police custody. So the court has granted bail and conditions घाल्या. किती आसा कंडिशन्स? Conditions bail bonds of 1 lakh with sureties in the like amount. Magir he has to report to the investigating officer first upon release for 1 week
10 to 1 each day for 1 week. Thereafter, as and when called by the investigating officer, not to leave the state of Goa, give his passport details to the IO, not to tamper, and general the normal conditions of not tampering with evidence, witnesses, and to be available when the trial commences. बाणस्तारी जो एक्सिडेंट जाल्लो तितूंतले मेन एक्यूज आसलो ड्रायव्हर आसलो श्रीपाद उर्फ परेश सिनाय सावड्डेकर ताजे बेल एप्लिकेशनाचेर हियरींग आसलें. आयज कोर्टान ताका कंडिशनल बेल ग्रांट केला. फाटले एक्सिडेंट जावन आतां पर्यंत 18 दीस ते कस्टडीन आसले. पयलीं पुलीस कस्टडी आनी मागीर 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी तांकां दिल्ली. ती अजून कंप्लीट जावन नासली आनी तांचे बेल हियरींग हायकोर्टा मुखार सुनावणी केले. तांकां कंडिशनल बेल दिला. कंडिशनल बेल दिवपाक म्हणजे जे इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी आसली क्रायम ब्रांच तेंच्यांनी म्हटलें आमचें चडशें इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लें आहा आनी फर्दर कस्टडी नॉट रिक्वायर्ड असो तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलो. तेजे उपरांत कंडिशनल बेल दितना तांकां कंडिशन घातला ते 1 लाख रुपीज पर्सनल बॉन्ड इक्विवेलंट व्हॅल्युआचो श्युअरिटी आनी मागीर तेणी 1 वीक क्रायम ब्रांचीन वयचें पडटलें सकाळीं 10 ते 1 मेरेन. तेजे उपरांत जेन्ना IO इन्व्हेस्टिगेशना खातीर आपयतले तेन्ना हजेर रावची पडटली. गोंय सोडपाक मेळचें ना. विटनेसा कडेन इंटरफियर जावपाक मेळचें ना. हे सगळे कंडिशन आनी गोंय सोडपाक मेळचें ना. पासपोर्ट डिटेल्स IO म्हणजे क्रायम ब्रांची कडेन दिवचे पडटले. हे कंडिशन घालून हो बेल कंडिशनल बेल सावड्डेकराक ग्रांट केल्लो. शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान संस्थेचो संस्थापक फायरब्रँड संभाजी भिडे गोंयांत. दिवचले छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याक ताणें अभिवादन केलें. छत्रपतीच्या विचारांचो प्रसार करूंक गोंयांत आयला म्हूण तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. दवरले भिडेची जाहीर सभा मात मिडियाक रेकॉर्डिंग करूंक मनाय. गोंयांत शिवाजीचो विशय चल्ला आसतना भिडेची गोंय भेट. छत्रपती शिवाजी महाराजांची इच्छा अशी होती की असे तो हिमाचल हिंदवी स्वराज्याचं राज्य निर्माण करावं. त्यातलं पाऊल म्हणून ते चालू. ते गोवा म्हणजे पोर्तुगीजांचं राज्य होतं ते नामशेष करून भोगा इंडियाचं राज्य उत्पन्न व्हावं ही त्यांची इच्छा होती. काय वाचा मनसा सगळा देशच मिळेल. हिंदू धर्म हिंदुस्थान हिंदू संस्कृती हिंदू समाज यांच्या मार्गावर चालावा अशी त्यांची इच्छा होती. त्यासाठी ते चालू. म्हादय अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र करात. म्हादय वाचयात म्हूण सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवाचो सरकाराक उलो. व्याघ्र क्षेत्र करून धपक्याक म्हादय साल्वार करूं येता. सरकाराक करपाचें ना. हायकोर्टाच्या निवाड्या आड सुप्रीम कोर्टात वचपाची गरज ना. दोगा आमदारांचे भरीक लाखांचो खर्च गोंयकारांच्या माथ्यार. काँग्रेस म्हणटा सुप्रीम कोर्टात वचपाची गरजूच कितें. गोंयांत वेगळें क्षेत्र करपाचें ना म्हणून सरकारान सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी सुरू केल्या. वेगळें क्षेत्र अधिसूचित करून म्हादयचो प्रश्न धपक्यान सोडोव येता म्हणून सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटना म्हणटा. सरकारान सुप्रीम कोर्टान वचून लाखांनी रुपया कड्डुपाची खंय गरज ना. की म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरीची टायगर रिजर्व करपा खातीर सुप्रीम कोर्टान आमचे गव्हर्मेंट वता. तर हांव सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाक तुमची बाउंडिंग ड्युटी आसा. बाउंडिंग ड्युटी इतल्या खातीरूच की तुमी नोटिफायड टायगर रिजर्व करचो पडटलो. कारण हें SCचे वर्डीक तशेंच पीपल वर्डीक जावन आसा. कारण हें जर जालें जाल्यार फक्त इट इज नॉट फॉर द प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंटल सेक्युरिटी. हे आपल्या फायद्या खातीर स्वताच्या पॉकेट भरपा खातीर हे लोक उठलेले आसा. आतां गोंयकारांक वाली कोण ना. कारण आमचो गव्हर्मेंटूच आमचे कडेन ना. तो चॅलेंज करता सुप्रीम कोर्टाक. आयज जेन्ना पळयता आमी तो मुकुल रोहतागी म्हणून जो आसा सिनियर कावन्सिलर आनी जनरल आमचो एटॉर्नी जनरल आसलो तो पयलींचो ताका तेंच्यांनी अपॉयंट केल्लो आसा सुप्रीम कोर्टाक चॅलेंज करपा खातीर. जवळ जवळ तो एका हियरिंगाक किंवा एका आर्ग्युमेंटाक तो 66 lakhs घेता. तेवटेन काँग्रेसूय वेगळें क्षेत्र मागता. सरकाराक सुप्रीम कोर्टान वचपाची गरजूच कितें आसा काय म्हणून प्रश्न. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा is challenging the order of the Bombay High Court, Goa bench, in the matter of Goa Foundation versus State of Goa and others. First and foremost, the question arises as to why the State of Goa wants to go in appeal in a special leave petition before the Supreme Court. The High Court had to come to this conclusion
based on what the Wildlife Protection Act says. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चंद्रयान 3चो प्रज्ञान रोवर चंद्राचेर भोंवडेर. रोवरान दक्षिण ध्रुवाचेर भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह आनी इस्रोचे निशाण काडले. फुडले 14 दीस चंद्रयानाक म्हत्वाचे. ह्या 14 दिसांत रोवर इस्रोक चंद्रावेल्या वातावरणाविशीं म्हायती फोटो धाडटलो. चंद्रावेलो एक दीस म्हळ्यार पृथ्वीचे 14 दीस. ते वटेन इस्रोन सप्टेंबरांत भारताचे सूर्य मोहिमेची सगळी तयारी केल्या. घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फोंड्या GVM कॉलेजीच्या भुरग्यांक मेळ्ळी. अंत्रुज म्हालात देवदर्शनाक वताना वाटेर फार्मागुडेर GVM कॉलेजीची भुरगीं राष्ट्रपतीचे गाडयांचो ताफो पळोवंक जमिल्लीं. अकस्मात ताफो थांबोवन राष्ट्रपती कॉलेजींत वचून भुरग्यांक मेळ्ळी. गोंय भेटेच्या निमाण्या दिसा राष्ट्रपतीचें पोन्ने गोंया इगर्ज आनी फोंडे म्हालात देवदर्शन. 3 दिसाच्या गोंय भेटी उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दिल्ली गेली. दिल्ली वयचे पयलीं राज्यपाल पिल्लय आनी आदोगाद रिता पिल्लय हांणी राष्ट्रपतीचो भोवमान केलो. दिल्ली वचपाक भायर सरतना राज्यपालान पोन्ने गोंयांत बासिलिका बॉम जिजस चर्चीक भेट दिली. ते उपरांत राष्ट्रपती अंत्रुज म्हालात देवळांनी वतना वाटेर GVM कॉलेजीच्या भुरग्यांक सरप्रायज भेट दिली. ब्रेस्तारा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून वेर्णाच्या महालसा नारायणी देवळात वचून दर्शन घेतले. कवळे फोंड्याच्या शांतादुर्गा देवळातूय राष्ट्रपती पावली. देवीच्या दर्शना उपरांत राष्ट्रपती मुर्मूक मुख्यमंत्री सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, सभापती आनी हेर फुडाऱ्यांनी निरोप दिलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चलयांनी सोशल मिडियार फोटो अपलोड करतना विचार करचो. SP सुनीता सावंताचो उलो. सोशल मिडियावेले फोटो वापरून ब्लॅकमेल करपाच्यो केशी वाडल्यात. सोशल मिडियार ज्यांचे फॉलोअर्स चड ते टार्गेट. 2.5 वर्सांत 179 केशी सायबर क्रायमा कडेन पावल्यात. भुरग्यांक मोबायल दिवपी पालकांनी सादूर रावचे. नाका जाल्ल्यो सायटी खंय ब्लॉक करच्यो. 2021 आमचे कडेन 38 कंप्लेनी आशिल्ल्यो रिगार्डींग लेडीज, सायबर क्रायम अगेन्स्ट लेडीज. मागीर 2022 90. आतां बाय नाव आमी 2023 51 कंप्लेनी रजिस्टर केल्ल्यो आसा. सोशल प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबूक आमचे जाता तितके फोटोग्राफ कमींतल्या कमी घालप. आमी एक्सपोज जावप ना. आमचे परतून DP चेंज करप ना. म्हणना बरोबर तुमी एक्टीव जाता आनी लोक फ्रॉडस्टर्स जे आसता, सायबर क्रायम गुन्हे करपी जे आसता, हे असले अकाउंटाक पयलीं पळयता. चड म्हाका खूब लायक मेळ्ळे अशें सगळ्यांक दिसता. पूण लायक मेळ्ळे म्हणना बरोबर तुमी चड एक्टीव सोशल प्लॅटफॉर्माचेर आसा आनी तुमचें चड डिफॉमेशन जावपाक शकता. कित्याक एक जर तुमचें खंयचें तरी रील केलें आनी आपूण तुमकां घालता म्हणलें, तुमी 1000 लोकांक ऑर 2000 लोकांक एक्सपोज जाता आनी तुमी मागीर ह्या मानहानीक एक तरेचो हें करता, बळी पडटा. आमी खंयची ॲप्स डावनलोड करता आनी एग्री म्हणटा, एग्री करीत रावता. त्या बरोबर तुमचे कॉन्टॅक्ट सगळे आसा ते वयता त्या एपा कडेन. तुमचे फोटोग्राफ जितके क्लिक करता तितके वता. तुमच्यो मॅसेजीस ज्यो करता ह्यो तितकेच आनी हे थंय बसून भायर खंयच्या दुसऱ्या राष्ट्रांत बसून सुद्दां हाचेर सगळ्याचेर तुमच्या मोबायलाचेर कंट्रोल घेता. पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक लॉक घालूंक जाय. जे कितें जितके पळोवंक शकता तितकेच. ज्या बरोबर द मोमेंट युअर मोबायल इज ओपन ऑन द नेटवर्क ऑन द गुगल, यू विल गेट दीस पॉपआउट्स. सो जे सायट्स तुमी पळयता त्यो सायट्स मागीर तुमच्यो पॉपअप जाता, तुमकां एड्स येता त्यो. सो अकॉर्डिंगली यू आर ऑन द सोशल नेटवर्क. सो पयल्यान पयलीं जेन्ना आमी भुरग्यांक मोबायल दिता तेन्ना जितके पळय सायट्स आसा तितक्योच दवरप ज्यो भुरग्यांक जायो पळय तितक्यो फॉर एज्युकेशन पर्पज. अदर सायट्स वी हॅव टू लॉक. होणा पुलीस आउटपोस्टा लागसार कदंबाची स्कूल बस एके बायलेचे पांयार चडली. बायलेचो दावो पांय फ्रॅक्चर जाला. एक्सिडेंट जायना फुडें तिका लागसारच्या हॉस्पिटलांत व्हेली.
थंयच्यान तिका जीएमसीत शिफ्ट केल्या. होंडा पुलिसांनी पंचनामो केलो. होंडा आउटपोस्टाचेर आसा आनी होंडा आउटपोस्टाच्या लागींच एक इन्सिडंट घडलो. तो म्हटल्यार एक कदंबा जी स्कूल बस आसा ते स्कूल बसीन एका बायलेच्या पांयार गाडी चडयली आनी त्या बायलेचो पांय टोटली फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. तुम्ही पळोवंक शकतात की आउटपोस्टा समोर हो हायवे आणि हे जे उदक दिसता म्हज्या फाटल्यान तो हो इन्सिडंट जाला. कदंबा ड्रायव्हर जेन्ना गाडी जेन्ना भितन घेतालो तेन्ना म्हाका दिसता तेणें त्या बायलेक पळोवंक ना आनी डायरेक्टली त्या बायलेचेर गाडी पांयाचेर तेच्या गाडी चडयली आनी तिजो दावो पांय आसा तो टोटली फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. हे जे तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही जी कदंबा दवरल्या तीच ही कदंबा ज्या गाडयेत बरोबर हो इन्सिडंट घडला. ज्या बायलेचो पांय फ्रॅक्चर जाला त्या बायलेक बेगिनाच हांगासर आउटपोस्ट लागीं असल्या कारणान बेगिनाच हांगासर पंचनामा करून तिका हॉस्पिटलांत व्हरून आतां जीएमसीन रेफर केल्ली आसा. आणि जे डॉक्युमेंट्स कदंबाचे कितें आसा ते सगळे डिपार्टमेंट KTCL जे डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन मागयल्ले आसा आणि फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. मुड्डेर, खांडेपार आणि लागसारच्या वाठारात जमावबंदीचे कलम 144 लागू करून बंधाऱ्याचे काम सुरू. बंधाऱ्याचे काम बंद करात. जमावबंदीचो आदेश फाटीं घेयात म्हूण थळाव्यांचो खांडेपार पंचायतीत जमाव. सरपंच संजना नायक म्हणटा WRD खात्यान काम सुरू केलां. कायदेशीर सल्लो घेवन कोर्टात चल्ले. लोकांनी जर सायडीन वचून 144 कितें केलें जाल्यार जबाबदार हाका ते कन्सर्न डिपार्टमेंट आसतले, आमी नासपाना. कित्याक लोकांनी आयज पयलीं इतलो पासेस काडलेलो आसा हेच्या फुडें हांव कांय सांगूंक शकना. आनी लोक आसतले ते आमी लोकां कडेन आसतले कित्याक आमकां रावचेच पडटलें. पयलींचे डॉक्युमेंट कितें आशिल्ले पळय तेंच्यांनी 2 वर्साचे पयलीं ते रिजोल्युशन घेतलेलें ते 39 घेतलेलें. 39 सर्वे नंबर सकल आसा आनी आतां आमी विजीट केल्ले ते आमकां हो तो सर्वे नंबर न्ही. त्रास म्हणल्यार जेन्ना आतां हेच्या फुडें आमचे कितलेशेच वार स्टार्ट जातले, कितलेशेच गॅदरींग स्टार्ट जातले. सो लोकांक भंय आसा आनी त्या हितूनूच तेज्या संदर्भान आमचे कडेन लोकल्स आयिल्ले आनी विचारताले की इन केस जर 144 लागला आनी आमी सगळे एक फेस्टीव गॅदरिंगाक एकठांय जाले जाल्यार आमकां भितर घालतले काय, होय तेंचो भंय आशिल्लो. सीएमाक घेवन मागीर आमी एडवोकेट काडटा आनी मागीर तुमचे बराबर आमी फुडें या कोर्टान पळोवया. सो लोकांचे एक डिमांड आसा. आयज लोक सगळे पंचायतीन येवन पंचायत मेंबर आहा तांकां घेराव घातलो आनी तांकां सांगलें की हे 144 कलम आसा कारण श्रावण म्हयनो चलता गांवान. 144 कलम काडचे आणि जे काम चलता हे बंधाऱ्याचे हे इमिडिएट बंद करचे. खांडेपारच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ताळगांव कम्युनिटी हॉलात सुरू आशिल्ल्या 9व्या गोवा हॉस्पिटॅलिटी शोक बरे पैकी रिस्पॉन्स मेळटा. प्रदर्शनात 100 वयर स्टॉल्स आसात. गोंय ट्युरिझमाच्या मळार फुडें सरता. मोपा एअरपोर्टाक लागून बरे ट्युरिस्ट येतले. ते नजरेन हॉस्पिटॅलिटी म्हत्वाची म्हूण आयोजक उलयले. We're pretty excited with the kind of response the show has received, and this is apparently the only show that's going to happen this year in Goa. What you get to see here is a wide display of anything and everything that a hotelier, a resort owner, a restaurant, a bakery cafe, a fine high street cafes, anything to do with the food service and hospitality industry, you'll find it here. We have managed to bring together close to 100 companies from across India representing the finest of national and international brands to the shores of Goa. And with the Mopa airport opening up, there's going to be a whole lot of escalation in terms of the kind of standards of service that will go up with more international traffic.
Well, it's the Goa Hospitality Show, and I think given how important food and drink is to every Indian, I think it's a must for everybody who's in hospitality to attend a show like this because it has the most incredible lineup of stalls, products. And this type of shows is really required because the hoteliers, the cafeterias, the restaurateurs look forward for this type of a big exhibition where they can choose the best items in the industry. Very pleasantly surprised actually that such a show was being held in Goa because it's a great place to have all this equipment and different products shown in Goa. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.